रान ताच्या नांवान पळता सांतान त्वरी मेल्ल्यांक तुवें जिवें केलें आतां मरणाच्या वडयेचेर आसलेल्यांक खातीर आनी पुलगत्रेंतल्या ओतम्याक खातीर जेजू कडेन आमी मागया. मरणाच्या तरणीर आसच्या आमच्या बाबा भयण्या उदास करया. तांकां बऱ्या मरणाची कृपा देव सांत आंतोनी मारिपाक फोव करूं म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरुले समुदुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुसचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. दुसरो उलो सूख ताच्या नांवान पळता सांतान त्वरी सोर सुखींतले आमकां निवार आनी आमच्या पापसेवा पासत आनी पवित्र सभे पासत जेजू कडेन माग. आमी मागया. आमच्या पापसेवा पासत प्रत्येक जावन ताणें शिकयल्या सोर सतान थंय आमची पातळी दवरूंक सगळ्या कातोलीक समर्थी लोकांनी एका मनाच्या काळजाचे जावंक आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरुले समुदुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुसचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. तिसरो उलो अनवरां ताच्या नांवान पळतात सांतान त्वरी पातका खातीर आमकां फोव जाल्ल्या सोर अनवरांतलें आमकां निवार. अनवरां एक रितीर एका फाटल्यान एक आमच्या कुटुंबाक येत आसतात. आमच्या पवित्र सभेकय असले अनवरां आसात. थोडे फावटी वैयक्तीक जिवनांत ती आमकां अनवरां सुकलेलीं नात. देखून जेजू कडेन मागया सांत आंतोनीच्या बळान हे सोर अनवरांतले राखूंक सांबाळूंक. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरुले समुदुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुसचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. चवथो उलो देमसार ताच्या नांवान पळतात सांतान त्वरी देमसार तुका कामतात ताच्या सोर पासांतलें आमकां निवार. देमसाराचे उपाद्र आमकां सुकले नात. आमच्यो तुताळण्यो आसात, आमी करचीं पातकां आसात. हें पुरा देमसाराच्या बळान आमचें तें घडटा. आमचो राग, आमचो मसोर, आमची जिद्द, आमचो अहंकार, गर्व आनी अशें सक्कडी कितें आमकां वायट करता तें सक्कडी देमसाराच्या एका बळान आसा म्हणलें आमी समजता. ह्या देमसाराक पयस करूंक सांताक आतां उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरुले समुदुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुसचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. पंचवो उलो कोडे बरे जातात सांतान त्वरी आत्म्याच्या आनी कुडीच्या पिडेंतलें आमकां निवारण कुडी आत्म्याक भलायकी जोड दी. कोडाची पिडा आसा तांकां तांचो उडास करूं मागया. आमचे मदें थंय एक ना रितीन पिडा आसा. ह्या कोडाच्या पिड्यांतलें आमचे भाव भयणी कश्टातात तांकां निवारूंक सांताचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
Naman Maria Kurpen Morude, some of the J Sangata, Striambite tu Sode, one Sode for Jesus changes. Mahima Bapa, Kaniputa, Kanipovitratmiak. Sobovulo, Pidest Bores जातात. सांतांतवनी पिडेस्तां बरें कर आनी आत्म्यांतय कुडयेंतय कश्टतल्यांक सबका सायती पिडा आमकां दोसची आनी एक संकश्ट आमचे पिडा विविध रितीच्या आसा गूण जाताली गूण जायनातली पिडा आसा गूण जायनातल्या पिड्यांत आसच्यांक देवाचो आदार माग्या सोंसणीकाय समाधान दिवंक आनी अशें जिणेंत स्विकार करूंक तांकां देवाचो आदार माग्या आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजे कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं Naman Maria Kurpen Barudev, Samudje Sangata, Striambite tu Sudev, Ani Sudev for Jesus changes. Mahima Bapa, Kaniputa, Kanipavitratmyak. Satvo bulo, Darya Kuto Formaita, Santantoni Atapoin Arasilang, Ani Pergavanda Silang Rak. आणि आमच्या स्वर वाडण्याच्या सांबाळ्यांतलें आमकां निवार दर्यांत पयन करतल्या स्वर आमच्या भावा भयण्याक तांचें पयन शबीत जावंक तांचें पयन बरें जावंक आनी तशेंच स्वर आपयांतलें तांकां राखूंक आमी आतां मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं Naman Maria Kurpen Barude, Samudje Sangata, Striambite tu Sode, one Sode for Jesus changes. Mahima Bapa, Kaniputa, Kanipavitratmyak. Sankling to Formaita, Santantoni Bundinta Srilankatir Mag, Ani Patkacha Banpasantliam Kansadai, Bundinta Satam Chebao Bini. ह्या दिसांनी आमी आयकल्यान थोड्यांची नांवां तांकां सुटका मेळोवंक तशेंच तांकां न्याय मेळोवंक आनी तांचे खातीर वावुरता तांकांय धैर्य आनी बळ मेळोवंक संता कडेन आतां आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं Naman Maria Kurpen Barude, Samudje Sangata, Striambite tu Sode, one Sode for Jesus changes. Mahima Bapa, Kaniputa, Kanipavitratmyak. Novo Naman, Anlang Beryang Pauta. Santantoni Suki Otmian Kudin, Ami Devachi Sakri Karche Katir, सर जाकाम आमचे वयली निवार मागया आमी देवाची साकरी करूंक प्रत्येक जावन आंदल्यांक बेऱ्यांक तो पावता देवा करगां दिव्यां आंदल्यांक पांगल्यांक देव राखता आनी सांबाळटा तो तसो आसरो तांकां दिता सर आंदल्यांक बेऱ्यांक आमच्या समस्यांत आसल्या पासो तो आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजे कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं Naman Maria Kurpen Barude, Samudje Sangata, Striambite tu Sode, one Sode for Jesus changes. Mahima Bapa, Kaniputa, Kanipavitratmyak. दावो नामान कितें सांडल्यार दाखोवन दिता सांतांतवनी भायर पडिल्ल्यो वस्तू तूं दाखोवन दिताय आमी सांडलेल्यो आत्म्याच्यो आनी कुडयेच्यो वस्तू आमकां मेळा शकर सांताक आमी अर्गां दिव्या जायते पडी उडास नासतना दवरल्यो वस्तू ताणें आमकां दाखोवन दिल्यात जायते पडी भायर पडिल्ल्यो वस्तूय ताणें आमकां दिल्यात ह्या पासत देवाक अर्गां दिव्या हो सांत आमकां दिल्ल्या पासत आनी आतां
आमच्या जिवितांत आत्म्याकाचे कुडीच्यो वस्तू आमी भायर गेल्या जाल्यार शेगूण भायर पडल्या जाल्यार ते परत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरुले समुदुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. इकरावो नामान आपाय पयस करता सांत आंतोनी कुडी आत्म्याच्या सोर मोसांतलें तूं आमकां राख. सबार तरांचे मोस करचे मनीस आसात आमच्या बोवारीं. आमकां कळी जायनात कोण कितें करता म्हणलें. देखून आमकां ताचे तांव चतूर रावंक, ताचे तांव जागृत रावंक सांत आंतोनेची ससाई आमकां मेळाशी आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरुले समुदुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुशीचें जेजू. नमान मरिये कृपेन बरुले समुदुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. बारावो नामान दुकोळू तत्वार निवारण व्हरता सांत आंतोनी दुर्बळ्यांच्या आदारा आमच्या गरजांक तूं पावताय. दिसपट्टें काम आमी दिसपट्टो ग्रास आमकां जोड दी. संवसाराच्या बुकेचे राष्ट्रां पैकी आमचेंय एक भारत राष्ट्र म्हणून फाटल्या दिसांनी आमी पेपरार वाचलें. जायतो लोक खाण नासतना तत्वारार आसा, कश्टार आसा. एक वेळ जेवण नासतनाय जिवची मनशां आसात. तांचे पासत आनी बऱ्या मनाच्या मनशां परिपात कडेन वांटून घेवंक आमी देवा लागीं मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरुले समुदुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुशीचें जेजू. नमान मरिये कृपेन बरुले समुदुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. 13वो नामान कोणाक पावलां तें सांगून दीत. सांत आंतोनी तुका इतलो वर्तो केल्ल्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता आनी जिणेंत आनी मरणांत तुजो आदार सोदता. देवाक आमी अर्गां दिवया. वो सांत आमकां दिल्ल्या पासत आज्या पासो सांत ह्या मारिपात आमकां जायतें बरेंपण करीत आसा. आमी भोगून आसा. देवाक आमी अर्गां दिवया आनी की आमकां ताचो सांगात जोडूंक मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरुले समुदुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. नमान राणये काकुळतीचे माये, नमान आमच्या जिवाक अमृतान भरोशा. आमी तुका वलो मरता आनी पदेशे वेचीं बाळकां ह्या दुखाच्या कोंडांत आसता. आस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शिकाये हे तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजें खुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी दुलोभी आमकां मरये भाग्यवंती देवाचे माय आमा बसत विनाती कर. संतांचे लदीन आतां आमी सांगाता म्हणटा आसतना
ही लदीन आमच्या बऱ्यापणा पासत आमच्या भलायके पासत आमी भेटोवया. सोम्या काकूळट आमची कर, क्रिस्ता काकूळट आमची कर, सोम्या काकूळट आमची कर, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गीच्या देवा बापा, देवा पुता संसाराच्या तारोका, देवा पवित्र आत्म्या, संदिस्मा त्रिंदाद एकाच देवा, भाग्यवंती मोरये, तुम्ही सोमे संतान आनी भक्तानो, सांत आंतोनी साप्रास्कच्या खऱ्या पुता, सांत आंतोनी देव जन्मयाच्या मंदिरा, सांत आंतोनी कलतेपणाच्या आरस्या, सांत आंतोनी प्राजितच्या देखी, सांत आंतोनी संपूर्णकायेच्या देखी, सांत आंतोनी तुझ्या वर्दीच्या अलंकारा, सांत आंतोनी निरापराधींच्या बचावे, सांत आंतोनी दुखेसांच्या बुजावणे, सांत आंतोनी देवसाराक वडा बियाच्या कारणा, सांत आंतोनी पिडेसांच्या वैजा, सांत आंतोनी निष्कळपणाच्या फुला, सांत आंतोनी दुर्बळकायेक लाभदल्ल्या, सांत आंतोनी नेणतुवायेच्या आनी सोसणीकायेच्या देखी, सांत आंतोनी सुवार्ता प्रगट करतेल्या, सांत आंतोनी कुरड्यांच्या बुजवाडा, सांत आंतोनी भाग्यवंतपणाच्या परजळीक निकेत्रा, सांत आंतोनी मितीच्या देखी, सांत आंतोनी बंदिवनाच्या बचावे, सांत आंतोनी आजाप आनी आसाऱ्यांनी वाडलेल्या, सांत आंतोनी तुका उलो मारल्या पावतेल्या, तुमचे जबाब काकूळट आमची कर. जेजू क्रिस्ता, सांत आंतोनीच्या पुण्या वरवीं, ताच्या सोसणीकाय आनी कलतेपणा वरवीं, ताच्या दुर्बळकाय आनी गरीबपणा वरवीं, ताच्या जिंजवार आनी अर्चिकाये वरवीं, ताच्या कश्ट आनी दंडणे वरवीं, ताच्या सरमाव आनी शिकवणे वरवीं, ताच्या मोगा आनी भक्तीपणा वरवीं, ताच्या बिरमोते आनी काकुते वरवीं, ताच्या आनंदभरीत मरणा वरवीं, तुमचे जबाब परतून मागता आयक आमकां. आमी पातकी, आमकां बोगोस म्हण, सांत आंतोनीच्या मागण्या वरवीं सोर वायटांतले आमकां निवार म्हण, आमच्या कश्टांत सोसणीकाय आमकां दी म्हण, दया दवरून खरे भक्तीपण आमकां दी म्हण, दया दवरून आमच्या गरजांक पाव म्हण, दया दवर मरणाच्या घडये आमकां राख म्हण. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. मागणे भोव काकूळदार जेजू, तुझ्या भाग्यवान धर्मविराक सांत आंतोनीक केळांतल्या आसऱ्यांनी विचित्र तरान तुवें वाडले. पातयेणेन आमी मागता तें सर्व ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमकां मेळटलें म्हण तीर बरवशान रावोंक आमकां कृपा दी. जो जियेताय आनी रास करताय देवा बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता ससनाच्या ससनाक आमेन. मागया आमी आमच्या पापसाहेबा पासत पापसाहेबाचे इरादे आसात, मिसां विरोध आसा, ह्या पासत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. नामान मोरये कृपेन बरुले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेगोसचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. मागया आमी आमच्या गवळी बापा पासत आमच्या गवळी बापाची योजना आसात जीएसटीचे खातीर आमच्या सर ह्या साकां पासत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मोरये कृपेन बरो देव सम तुजे सांगाता
स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेजूचे जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आमच्या याजकां बसत मागया. याजक भलायकेवंत आसात, पिडेस्त आसात आनी कश्टारस्ते आसात. सर याजकांचो उडास करून आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मुरये कृपेन बरोले समतुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेजूचे जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. मागया आमी सर विद्यार्थ्यां पासत. विद्यार्थ्यांक परिक्षेंत शिकोवंक आनी दिसपट्टें शिकोवंक तांकां जाय आसची जानवाय पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मुरये कृपेन बरोले समतुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेजूचे जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. मागया आमी आमच्या देशाच्या सर राजकीय मुखेल्या पासत. राजकीय मुखेल्यांनी लोकांचो मोग करूंक, लोकांच्या गरजेक पावोवंक, प्रत्येक जावं दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक पावोवंक तांकां प्रेरण दी म्हूण आमी मागता. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मुरये कृपेन बरोले समतुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेजूचे जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. एकल्याचो बायोप्सी रिपोर्ट बरो येवंक देवाची ससाय आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निभ. नमान मुरये कृपेन बरोले समतुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेजूचे जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आमकां बरो हावो दिवचे पासत. जायते कडेन आवूर येता, कठीण वारें वादळ पावस आसा, तांतलें आमकां राखूंक. त्या सर अनवरांतलें प्रकृती विकोपांतलें आमकां राखूंक. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मुरये कृपेन बरोले समतुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेजूचे जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. मागया आमच्या सर संस्थां पासत. प्रत्येक जावन सांत आंतोनीचे आश्रया खातीर मागया. हांगासर आसच्या सो लोकांक बऱ्या भलायकेन बरोवंक, सकाळांनी समाधानेन रावोंक, मोगान रावोंक, तशेंच दिसपट्टो वावर करूंक तांकां सगळ्यांक बरी भलायकी दिवंक मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षता तशें आमची पथकां बोगस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांनी तूं आमकां न्ही. नमान मुरये कृपेन बरोले समतुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ जेजूचे जेजू.
महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशे आधी तशे आता आणि सदां सर्वदा आमेन. आमी माग्या सोर आमच्या घरच्या भुरग्यां पासत नातरां पासत भुरग्यांनी जानवायन प्रायेंत वाडोवंक बुदवंतकायेंत वाडोवंक देवाच्या ससाय काल देवाच्या कृपेन वाडोवंक आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजे कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षिता तशें आमची दुपारकां बोगूस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटान दी तूं आमकां नमान मरिये कृपेन बरो देव सम तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉर जगूसचें जेजू भगवान मर्यादाचे मागीर आमा ओब्यांगात विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या घडी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तशें आदी तशें आता आनी सदां सर्वदा आमेन. आनी थोड्याच वेळान आमी आराधनाक आमकां सामी तयार करया. ह्या आराधना वेळार आमच्या गरजां खातीर आनी हेरांच्या गरजां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबाच्या गरजां पासत आमच्या संस्थेच्या गरजां पासत आमी मागया. आज आराधना चलून व्हरता डियोकोन रॉबिन डियोकोन रॉबिन आतां प्रस्तुत कुळूर फिरगजेंत डियोकोनाची सेवा करना आसा आनी ह्या पासत तांकां आमी स्वागत करता आनी हें आराधन ते चलोवन व्हरतले. सक्रांताच्या आराधनाक तयार जावन आमी सुरविलें गीत गायन करया. कोंकणी भक्ती गितां बुकमान संको 288 288.
देव असाय ओची Sacramento, Swati Sacramento, Swati Sacramento, Hatus Amso Vishe Vadala Moklochi Ratai Tu Amso Usa Berderian berpertam Tuce Somya Patim Rautam Swati Sacramenta Swati Sacramenta Swati Sacramenta Deco Rupo Diace Ponma Watyang Desce Moka Mardevace Fantar Tinto Jasargace Om Ching Chiri Santo Samche Swati Sacramenta Swati ह्या भोव पवित्र सक्रमेंतांत हजर आसच्या स्वादीक सोम्या तुका आमी नामान करताव तुजी आमी स्तुती गायताव तुका आमी अर्गां दिताव तुज्या मुखार दिंब्यांनी आमी पडोवन तुजे लागीं उलोवंक आमकां भोव संतोश भोगता तूं सर्गा संवसाराचो देव तरी मनशापण घेवन ह्या संवसारी आयलोय पदकाच्या काळोखांत बुडिल्ल्या आमकां नवो उजवाड दिलोय दुखांत आसच्या आमकां समाधान जालोय बियांत आसच्या आमकां धैर्य जालोय पदकांत आसच्या आमकां सडवणदार जालोय अंधकारांत आसच्या आमकां उजवाड जालोय हो थोडो वेळ तूं आमचो जिणेचो उजवाड तुंच ह्या संवसाराचो उजवाड म्हणलें नियाळूंक आनी तुज्या उजवाडान चलोवंक जायची कृपा आशिर्वादां हांगासर जोडूंक आमी आयल्या तर आमचें तन मन आनी सर्वस्व तुका आमी समर्पिता तुजो उजवाड आमकां लाभय म्हूण मागता दया करन आमचे हात आमी उबारया हे परस आसच्या सोम्याक आमी मौन रिती आमच्याच वाक्यांनी वाखाणया मोगाळ सोमी आमचे सगळे आसा ताका जावं वर्ती महिमा ताका जावं अर्घा सांगाता आमी जोरान म्हणया
अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या महिमा तुका जेजू सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू शबासकी तुका सुम्या जेजू शाबासकी तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू गायतां तुका सुम्या जेजू गायतां तुका सुम्या जेजू सगळसितां तुका सुम्या जेजू सौगळसितां तुका सुम्या जेजू महिमा तुजी सुम्या जेजू महिमा तुजी सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या जेजू Hallelujah. 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 मगचनो हांगासर आमी आयले हांव ही आमची मांडावळ न्ही ही जावन आसा सोम्याची मांडावळ जेजून जर आमकां आपोवना तर हांगासर आमी येवंकच साध्य ना ताच्या वर्त्या मोगान ताणें आमकां आपयलां तर ताची उतरां आमी नियाळ्या हांगासर आमी गावया जेजू आपयता. तुमचे दैवी गितां बूक आसा तर पान संको 88 88 दैवी गितां बुकांत पान संको 88. Jesu apoita Jesu apoita maka tuka bopantapla Jesu apoita Jesu apoita Jesu apoita mata tuka upantapla Jesu apoita. दुःख आमची तो पुसता धैर्यान आमकां तो भरता खंयच्याय घडये ताका आमी उलो मारल्यार तो आमची सवय आसा म्हणल्या बरोवशान आमी घावया. तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडये ओलो दिल्यारे तक्षण जेजू लागीं आसा खंयच्याय घडये ओलो दिल्यारे तक्षण जेजू लागीं आसा जेजू apoita Jesu apoita mata tuka opantapya Jesu apoita. जावंक पुरो सबार कश्टांत आमी संपडता जावंक पुरो सबार नश्टांत आनी अवघडांत आमी संपडता पूण आमकां सोमी निराश करिना आमकां सोमी धैर्यान भरता तोच आमकां उखलून धरता तो आमच्या सवय आसा हे मानून घेवन आमी गावया. कृष्ण सांभळताना नष्टानी अडसताना कष्टान सांभळताना नष्टानी अडसताना निराश नाका धैर्यान आपय तो
तुका ओकल धरता निराश नाका दैरान आपोय तुका ओकल धरता Jesu apoita Jesu apoita maka tuka opandapya Jesu apoita जावं पुरो पेडे शिडेंत आमी कश्टातना सोम्याक आमी उलो मारता तो कोणाक भेदभाव करिनासतना आमकां भलायकी आमची पाटे दिता ह्या सपत्यान आमी गावया पिडे शिडे वेळा Jesu olo dilia pide shide vela Jesu olo dilia koni to sauri bedbaunasta bolai kitaji पाटी देता कोणी तो सांगे भेदभाव नसता बोलाय की ताजी पाटी देता जीसू आपोयता जीसू आपोयता माका तुका ओपांतल्या Jesu apoita मोगाचनो आमी आयकले जेजू आमकां आपयता हर एका वेळार हर एका घडी तो आमकां आपयता जर आमी ताचे सरशी येता तो आमकां ना म्हणना हर एका वेळार ताचे हात ते विस्तारून आमकां स्वागत करता त्याच सोम्याक आमी नियाळ्या ताचे बरेपण आमी वाखाणया ताची गरज आमी आमचे भितर बगया आतां थोडो वेळ मौन रावन सोम्याक आमचे गरज उसारया मौन रिती आमचे कश्ट ताका सांगया आनी तोच आमकां परिहार दितलो म्हणल्यार बरवशान आमी ते कश्ट वा दूख वा बेजाराय ती सोम्याक समर्पण दिवया ह्या नितळ आनी प्रशांत वातावरणांत सोमी आमचे सवय आसा आमी मौन रितीन आमचे अडचणी आमचे निरासपण ताका समर्पण दिवया आनी खंडीत तो आमकां आयकता म्हणल्यार बरवशान आमचे उले मौन रितीन एक परस दासच्या जेजूक समर्पण दिवया
मोगाच्यानो सोमी आमकां देखता आनी आमी सोम्याकच पळोवन रावल्या ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तो आमचे लागीं उलोवंक आमकां समाधान करूंक आमचे कश्ट हळू करूंक राखून आसा. किर्तनगार म्हणटा ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले. लजेन तुमी तुमची तकली पोंदाके दीस घालची नात. वय सोम्याचेर आसा आमचो बरवसो आनी आमकां सोमी केदांय लजेक घालचो ना. आमचे सोबे आसो जेजू आमकां धैर्यान भरता. तो ताची काकुळतीचे दिश्ट आमचेर लायता. मोगाच्यानो भायर लोक दिपावळी फेस्त आचरण करनासा. दिपावळी म्हळ्यार उजवाडाचें फेस्त. देव म्हळ्यार उजवाड. कित्याक म्हळ्यार देवानच उजवाड रचलो. देव थंय कसलोय काळोख वा अंधकार ना. तर जेजू सांगता हांवच संवसाराचो उजवाड. तो उजवाडाचो देव आमचे सगळे आसा, आमचे समोरच आसा. तो आमचेर ताचो प्रकाश फांकतलो हें आमी जाणा जावया. आमच्या जिवितांतली काळी मोडां तो पयस करतलो. अंधकार दुस्पटायतलो. कित्याक आमी सर्व उजवाडाची भुरगीं, आमी देवाची भुरगीं जावन आसा. तर त्या सोम्याक आमच्या जिवितांत स्वागत करया. आमच्या अंधकारांत हांव आमच्या बेजाऱ्यांत हांव आमकां तो निवारून दी म्हण आमी मागया. ಕೊಂಗಣಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತಾ ಮುಖಾಂತ ಪಾಣ ಸಂಖ್ಯೆ 359 315. ज्योती तुझी सौम्य सदा सळतेली, प्रकस्ती फांकयतली, मोजे जीवन उजवाडयतली. ज्योती तुझी सौम्य सदा सळतेली, प्रकस्ती फांकयतली, मोचे जीवन उजवाडयतली. पाण संख्या 359. चाराय कृषीनी पत्का काळो कोरला, चाराय कृषीनी पत्का काळो कोरला. काळो काथान उजवाडा खावके ना पावो, काळो काथान उजवाडा खावके ना पावो. प्रकाश बोरी दर्शन तुझे खेद ना देखो, प्रकाश बोरी दर्शन तुझे खेद ना देखो. ज्योती तुझी सौम्य सदा सळतेली, प्रकाशी फांकयतली, मोचे जीवन उजवाडयतली.
तुझे बिने नाव स्वाड या संसारान तुझे बिने नाव स्वाड या संसारान सूर्य तंतारा झडपटी सर अंकरान सूर्य संतारा झडपटी सर अंकरान तुझे संगी परसती ते बोलो काम तुझे संगी परसती ते बोलो काम ज्योती तुझी सौम्या सदा सलतेली प्रकाशती पंखैतली मोचे जीवन मुस्वाडैतेली काळी से साऊं बेडार तुझे कालते काळी से साऊं बेडार तुझे उल्लास बोरीत बागते केदे बोरते मोचे उल्लास बोरीत बागते केदे बोरते मोचे मैमे बोरी सांगा तू सोबोचे मैमे बोरी सांगा तू सोबोचे ज्योती तुझी सौम्या सदा सलकेली प्रकाशती पंखैतली मोचे जीवन उस्वाडैतेली ज्योती तुझी सौम्या सदा सलतेली प्रकाशती पंखैतली मोचे जीवन उस्वाडैतेली मोचे जीवन उस्वाडैतेली सोम्याची ज्योती सदांच आमचे सवय आसतली दया करन आमी आतां दिंबी घालचें त्याच संवसाराच्या उजवाडा मुखार आमी आसा सोम्याचो परजळ आमचे मुखार आसा ताका आमी बगया जशें परजळचो सूर्य प्रकाशता तशेंच सोमी प्रकाशून आसा आमच्या आंतरीक दोळ्यांत आमी ताका बगया सोम्याचो सांगात दाय म्हणल्यार आमी जाणा जावया आतां आमच्या सोम्या जेजूक थोडे उजवाडाचे उले आमी दिवया ह्या वेळार जाता जाल्यार आमचे हात आमी उबारून धरया आनी त्याच संवसाराच्या उजवाडाक आमी उलो मारया तुमचे जबाब जावं आमी तुजो मोग करता आमी तुजो मोग करता जेजू देवाच्या पुता आमी तुजो मोग करता जेजू मोरयेच्या पुता आमी तुजो मोग करता जेजू उजवाडाच्या उजवाडा आमी तुजो मोग करता जेजू पातक्यांच्या उजवाडा जेजू पिडेसाच्या उजवाडा जेजू रडतेल्यांच्या उजवाडा आमी तुजो मोग करता जेजू कुरड्यांक दीस दितल्या उजवाडा आमी तुजो मोग करता जेजू काळोखांत सस्पतल्यांच्या उजवाडा आमी तुजो मोग करता जेजू निरासतेल्यांच्या उजवाडा आमी तुजो मोग करता जेजू एकसुरांच्या उजवाडा आमी तुजो मोग करता जेजू कश्टातल्यांच्या उजवाडा आमी तुजो मोग करता जेजू बरे करतल्यांक प्रेरण दिवच्या उजवाडा आमी तुजो मोग करता जेजू आमचो मोग करच्या उजवाडा आमी तुजो मोग करता जेजू संसाराच्या उजवाडा आमी तुजो मोग करता जेजू आमच्या धन्या आमी तुजो मोग करता जेजू आमच्या सोम्या आमी तुजो मोग करता ह्याच सोम्याक आमी वंदन करया आनी गावया
पानसंको कोंकणी भक्ती गितां 76. नीतिवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा नीतिवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा नीतिवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा नीतिवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस बागी धंदो आपलो नितीन सतन करता तो बागी नीतिवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा नीतिवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा नीतिवंत मोनीक सारकी केदी सलसोना वायट कोबा येताना ताका बिरान दिसचिना नीतिवंत मोनीक सारकी केदी सलसोना वायट कोबा येताना ताका बिरान दिसचिना नीतिवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा नीतिवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा दुबळ्या धाकट्यांक उदार हातांत कुमोक तो दिता दुबळ्या धाकट्यांक उदार हातांत कुमोक तो दिता ताणे केल्ले बरेपण ते सदां कळबळटा ताणे केल्ले बरेपण ते सदां कळबळटा नीतिवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा नीतिवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा नीतिवंतांक काळोखांत उजवाड मेळटा मगाच्यान जशें आमी आयकलें नित्यवंताक काळोखांत उजवाड मेळटा तर सोम्याचें आपोवणें आमकां नित्यवंत जावंक तेन्ना मात्र आमकां उजवाडांत सोलोंक भाग लाभतलें त्याच उजवाडांतय आमकां आमी समर्पण दिवया तो आमकां केदाळाय काळोखांत घालचो ना म्हणल्यार बरवशान आमकां आमी ताका उक्तें करया देवाचें उतर जावन आसा दोन दारेची तलवार आसले बरी ते भोव बळादेक आनी ते जावन आसा आमच्या हातेर देवाचें उतर आयकूंक आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा पवित्र आत्म्याची सकत आमचे थंय आसतना आमचे थंय बदलावण जाता हें देवाचें उतर आयकूंक आमकां आमी तयार करूंक जाय तर आमी पवित्र आत्म्या लागीं गीत गावन स्वागत करया
उबी रावया आनी पाण संको 279 कोंकणी भक्ती गितां मुखांत ಇನ್ನೂರ 79 ये पवित्रज्ञा आमकां तूं पवित्र कर देण्यानी तुझ्या दयेन आमकां भर तुझी देणी आमकां पावो कर आमची चिनी मोगा कुरपेस सांगात म्हणया ये पवित्रज्ञा आमकां तूं पवित्र कर देण्यानी तुझ्या दयेन आमकां भर तुझी देणी आमकां पावो कर आमची चिनी मोगा कुरपेस ये पाराक्लिता दैविक मजदारा तुझी तेंपलां सावन आमकां रूपीत कर ये पाराक्लिता दैविक मजदारा तुझी बसवण आमकां सांभाळून ये पाराक्लिता दैविक मजदारा तुझी तेंपलां सावन आमकां रूपीत कर ये पाराक्लिता दैविक बसवणदारा तुझी बसवण आमकां सांभाळून ये नव्यान येतो संसार तो नवो कर शांती प्रीती सो मोगासर तो कर दूत शांतीचे सावन आमकां उर्बेन तुंब क्रिस्ता साक्षी सावन जियोंक पावो कर एक पाराक्लिता दैविक मजदारा तुझी तेंपलां सावन आमकां रूपीत कर ये पाराक्लिता दैविक बसवणदारा तुझी बसवण कर आमकां सांभाळून हालेलुया 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 Hallelujah, 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 praise you, Jesus, our God, Jesus, our Lord, Jesus, our Lord, Jesus, to give God, Jesus, God, Jesus, Hallelujah, 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 praise you, Jesus, thank you, Jesus, love you, Jesus, we love you, Jesus, Hallelujah, thank you, Jesus, Hallelujah, 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 praise you, Jesus, Hallelujah, Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, 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 वंदन तुका Hallelujah, 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 praise Hallelujah, 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 thank you Jesus, praise you, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमच्याय सवय आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया जेजू तो व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो जो कोण म्हाका सतमानता तो म्हाका सतमानचे प्रास म्हाका धाडलेल्याक सतमानता
जो कोण म्हाका देखता तो म्हाका पाटयल्ल्याक देखता. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयलां, देखून म्हाका सतमंतलो काळोखांत उरसो ना. कोणी म्हजी उतरां आयकून ती पाळिना जायत जाल्यार हांव ताची नीत करिना, कारण संवसाराची नीत करूंक हांव येवंक ना, संवसार बाचाव करूंक म्हूण हांव आयलां. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. देखना मी बसचें. आतां आयकल्ल्या वांझल्याचेर आमी मोठवो नियाळ करया. पयलें देवाचें उतर आमच्या काळजांत रोमोवन दी म्हूण मागया. क्रिस्तेय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, हर एक मनशाक एक ना एक रितीचें भें आसता. इंग्लिशांत हाका फोबिया म्हणटा. ह्या भेक हें भें व्हडलें रुजावाचें वा कारणाचें न्ही, कशेंय येवंक पुरो. ह्या थोड्यांक पेट्याचें भें सादारण फातर फुटोवच्या त्या तोट्याक बी येनात, पूण वाटेरेच्या पेट्याक बी येतात. थोड्यांक पालीचें भें वागाक समेत बी येनात, पूण त्या पालीक बी येतात. थोड्यांक ल्हानशें जरल्याचें भें, टिचर मास्टरांचें भें आसना, पूण तें ल्हानशा जरल्याचें भें आसता. थोड्यांक रगताचें भें आसा. व्हडल्या जाणा बरी आनी एकल्याक आस्पत्रे आपोवन व्हरतात, पूण 2 थेंबे रगत पडयल्यार तकली येवन पडटात. असलें भें आमच्या काळजांत सुमार आसा. पूण हर एक धैर्यादीक मनशाच्या काळजांत आसचें एकच भें, तें जावन आसा भें तें काळोखाचें. भें काळोखाचें कित्याक म्हळ्यार काळोखांत मनीस सासपता, मनशाक दिसना, देखून मनीस भियेता. आमकां सर्वांक उजवाडाची गरज आसा. उजवाडा विणें जिणेंस असाध्य. उजवाड आमकां भोव गरजेचो. कित्याक म्हळ्यार उजवाड आमकां सुटसुटीत करता, उजवाड आमकां जीव दिता, पूण काळोख आमकां आळसाय हाडयता आनी आमकां चड आनी चड निदान करता. जर करंट वा इलेक्ट्रिसिटी वा वीज म्हणटा आमी, तें गेल्यार मात्र आमकां उजवाडाचें मोल कळटा. उजवाड कितलो गरजेचो गी म्हळ्यार करंट वतना मात्र कळटा. देवान हो संवसार रचतना लेट देर बी लायट म्हणालो, म्हळ्यार उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. कित्याक देवूच उजवाड जावन आसलो. देवा थंय संपूर्ण उजवाड आसलो. उजवाड देव आमचे मदें आसा म्हणलें दाखोवन दिता. देखूनच आमी हांगासर पळयल्यार ताबेर्नाकलांत उजवाड पेटोवनूच आसता. घरांनी आमच्या दिवे वा वाती पेटोवनूच आसतात. हो आमकां संकेत देव आमचे मदें आसा, उजवाड आमचे मदें आसा म्हूण दाखोवंक. भारतीय संस्कृतींत आमी खंयचें कार्य आरंभ करचे पयलें दिवो आमी पेटयता, म्हळ्यार काळोख आमी पयस जावन उडयता, उजवाडाक आमी स्वागत करता. हर एकलो आमी उजवाड आशेता. देखूनच आदले ऋषी पुरो म्हणटाले तमसोमा ज्योतिर्गमया, म्हळ्यार काळोखांतल्यान उजवाडाक आमकां पावय. हो श्लोक आमी सबार पटी आयकला आसतलो, पूण आमी तो गुमान दिवंक ना. पूण उजवाड आमकां गरजेचो म्हणलें हें आदी मागातावन आमकां शिकोवन येतात. पवित्र पुस्तक आमी वाचलो तर सबार आमकां दाखले वा महत्व आमकां उजवाडाचे दिसून येतात. थोडे दाखल्याक हांवें सांगचें तर निर्गमन ग्रंथांत आमकां वाचूंक मेळटा, देव उजवाडाचो खांबो जावन वाट दाखयता. दुसरें
लुकाचो वांजेल 2 अध्याय 9 वळ अशी म्हणटा जेजूच्या जनना वेळार देवदूता संगी सर्गीचो उजवाड फांकलो. विशेष आपोवणे म्हणजे सा पावलुचे धर्मदच्या कृत्यांत 9 अध्याय 3 वळ अशी म्हणटा सा पावलाक आबडूंक देव मळबारतावन प्रकाश धाडटा. म्हळ्यार देवस उजवाड आनी उजवाडाचे काम तो थंयसर दाखोवन दिता. जुवांचो वांजेल सांगता हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो फाटलाव करता तो केदींच काळोखांत चलचो ना. आनी आत्तां आमी वाचल्लें जुवांचो वांजेल 12 अध्याय 40 आनी 6 वळ. हांवच जावन आसा संवसाराचो उजवाड आनी हो उजवाड दिवंक हांव तुमचे मदें आयलां. जेजू कसलो उजवाड जालो. सबार तरांच्या लोकांक सबार रितीचो उजवाड जालो. दाखल्याक सांगचे तर कुर्ड्यांक ताणें दिश्ट दिली. खाली बाह्यीक दिश्ट न्ही पूण आंतरीक दिश्टी ताणें दिली. भावार्थाची दिश्टी ताणें दिली. पातक्यांची जिणी बुदलूंक तो उजवाड जालो. जावं तो मातेव, जावं समर्यकाराची स्त्री, जावं मगदलेनाची मरी, जावं जाकेव हांच्या जिणेंत जेजू एक उजवाड हाडून येता. पिडेस्तांक आनी देवसार लागलेल्या सर्वांक तो गुण करता आनी तांच्या जिणेंत एक विशेष नवोच उजवाड हाडून येता. तर आज जेजू आमकां कितें सांगता ह्या उजवाडाच्या फेस्त दिसा आमी कितें करी जाय म्हूण सांगता. दोंगरा वयल्या प्रसंगांत मातेवस अध्याय 5 अध्यायांत आमकां कळोवंक मेळटा. जेजू सांगता तुमीच संवसाराचो उजवाड. तुमी तुमचो उजवाड हेरांक दी जाय. तुमचो उजवाड कळशे दांपून दवरचे न्ही पूण तुमचो उजवाड पेल्यांक दी जाय. जशें एक वात दिवो दिता, वात वा दिवो उजवाड दिता आनी काळोख नापयस करता, तशें आमी सर्वांनी हेरांच्या जिणेंत आसो काळोख नापयस करूंक पेसाडूंक जाय. तर ह्या पासत भोव पवित्र करेन्सा आसच्या जेजूक लागीं आमी मागया. देखून आमी दिंबी घालया. आनी त्या उजवाडाच्या सोम्याक एक ल्हानशें गीत गावया. तुमच्या कंत्राच्या बुकांत 553 पेज नंबर 53. Serves por mozo usual, dos mozo taro. Serves por mozo usual, dos mozo taro. Serves por mozo caro oswa, mozo tarok to nakai biyeu. Serves por asro muchachiba, kona kawe as saiter campo. Serves por mozo oswa, mozo taro. Serves por mozo uswa, serves por mozo uswa, to mozo taro. Upkar tu sosav mochi asha, mandiran tucha have rauncha.
करसूंची मोची तुझ्या घरा गोडसाण तुझी ती साकोन बघच्या सर्वेस मोसो उस्वा तो मोसो तारो सर्वेस मोसो उस्वा तो मोसो तारो मोगाच्यानो सोम्याचे आधार आनी ताचो सांगात आमकां गरज आसा त्याच सोम्याक आमी आमचे थंय बघुया आनी थोड्या संगतींनी आमकां ताची विशेश गरज आसा ती हांव विचारतलो आनी तुमची जबाब जावन दी सोम्या तुज्या उजवाडान आमकां भर सोम्या तुज्या उजवाडान आमकां भर पिडे शिडे वरवीं आमचे जिणेंत काळोख येताना सोम्या तुज्या उजवाडान आमकां भर पदकाच्या काळोखांत आमी चलताना सोम्या तुज्या उजवाडान आमकां भर वायट सवयेंत अंधकारांत जिवीत आमचे सरताना सोम्या तुज्या उजवाडान आमकां भर गरजेवंतांतय आमी कुर्डी जाताना सोम्या तुझ्या उजवाडान आमकां भर निरासपणाचो अंधकार आमचेर येताना सोम्या तुझ्या उजवाडान आमकां भर हेरां विशीं बरें उलोवंक वेच्या वेळार सोम्या तुझ्या उजवाडान आमकां भर हेरांनी केल्लें बरेंपण वळखुच्या खातीर सोम्या तुझ्या उजवाडान आमकां भर आमच्या पदकाचेर जैत व्हरूंक सोम्या तुझ्या उजवाडान तूं आमकां भर गर्व हंकारांतावन आमकां बाचावी जोडूंक सोम्या तुझ्या उजवाडान आमकां भर बरें केल्ल्याक वायट करूंक ताळणी येताना सोम्या तुझ्या उजवाडान आमकां भर हेरांक दुर्सोंक ताळणी येताना सोम्या तुझ्या उजवाडान आमकां भर मोगाच्यानो आमकां आमी समर्पण दिवया आनी खंयच्या सर्व शेतांत आमकां सोम्याची गरज आसा ती मौनपणी सोम्याक आमी समर्पण दिवया आनी खंडीत सोमी आमकां निवारतलो आनी आमकां बरवशान आनी आमकां धैर्यान तो भरतलो म्हणलें जाणा जावया. सांग पुरो आमी कुटुंबांची येताना आमच्या घरा उजवाड जाय जावं आमच्या मालगड्या थंय आमकां उजवाड जाय जावं आमच्या वावराच्या जाग्यांत आमकां उजवाड जाय जावं हेरां शेजारा जी येताना आमकां तांचे उजवाड जाय जावं आमी इस्कॉलांत आसतना आमच्या शिकपांत सोम्याचो उजवाड जाय जावं आमी काम करतना आमच्या कामाच्या जाग्यांत आमकां सोम्याचो उजवाड जाय जावं आमी वाटेर आसतना सोम्याचो उजवाड आमकां जाय जावं आमी कश्टातना सोम्याचो उजवाड आमकां जाय वा पेडे शिडेंत आसतना आमकां सोम्याचो उजवाड जाय जावं बेजारांत जावं संकश्टांत आमकां सोम्याचो उजवाड जाय जावं आमच्या घरांत संबंद विशयांत तक्रार जाताना आमकां सोम्याचो उजवाड जाय जावं जाग्याचे समस्या येताना सोम्याचो उजवाड आमकां जाय दीस आनी रात आमकां सोम्याचो उजवाड जाय सबारशी मागणी सबारशी विणवणी सबारचो गरजो दोन आमी हांगासर आयल्या आनी मागणी करनासा तर थोडी प्रार्थना आमी सोम्या मुखार उबारुया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या बापा आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांचेर तूं तुजो उजवाड फांकय तांचे देखी बरीत आनी भगिवंत जिणेद्वारी क्रिस्ताचो उजवाड तांणी हे पृथ्वेचेर जावंक आनी देव परजेक क्रिस्ताच्या उजवाडांत चलोवंक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक मोगाळा बापा
आमच्या राष्ट्राचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. उजवाडाचे फेस्त सर्व आचरण करतना सर्व धर्मामध्ये भाव बांधवपण आणि शांती समाधानाचे वातावरण रूपीत करूंक तू आमकां प्रेरणान भर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध कष्टांनी पिडेनी आसच्या सर्वांक बरी भलायकी दी. पिडेच्या काळोखांत आशिल्ल्या तांचो तूं पोस कर, तांकां गुण कर आनी तांचे ते तुजो उजवाड फंकय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध वायट सवयेक बली जावन पातकाच्या काळोखांत संपडल्ल्यांक तुज्या उजवाडा सरशी मेटा काडूंक तुजो आदार लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. कष्ट बेजाराय निरासण म्हणल्यार काळोखांत आसच्या आमी तुज्या उजवाडांतय बरवसो दवरूंक आमच्या काळोखांतली आमकां निवार म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आतां सोम्यान शिकलेले मागणे आमी सांगता हात विस्तारून म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां गोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. मोगाळा बापा तुजो पूत जेजू ह्या संवसाराचे उजवाड जावन आयलो. ताच्या प्रभावीक उजवाडान आमी उजवाडाची भुरगीं जावन जियोंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. एवकारिस्ताचे आशिर्वाद जोडूंक आमी आयते जावया आनी सांगाता गावया साक्रामेंताचे गीत. Sacramenta sustangama oroya purvilata rupabodla novioriti adaya salvon vecha justicia babatace Puta Allah sani stutitsa Potri matiha sasta ekastalyan hasita tu kadoka chaspirita sapasapin प्रार्थुया. ए देवा विचित्र सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फल सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सोची येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. आमी सर्व एवकारिस्ताचे बेसांव सोडूंक आयते जावया. आयचें किर्तन बरी म्हणया.
सोमियाक पियेतात ते सुभागी सगळा सोमियाक पियेतात ते सुभागी सोमियाक पियेतात ते सुभागी सांगा सोमियाक पियेतात ते सुभागी उभी रम्याने प्रवेश की तुम्ही म्हणूया 530 आणि 2 पेज नंबर 32 काम एक संपला आम्ही करा देवाच्या ओढो वाईन रूपांतर करून कोडीन ख्रिस्ताच्या Pumpkin urban आयला आम्ही जेवणान सोम्याची सुताये मोठ्या पांदान मोगाच्या सोम्याचे जेवण बलिदान सर्गीचे पवित्र समाधान सोम्याचे मारा जीविता तार होना जीवन बरवशा आयच्या मिसाच्या सवा हे पर्यंत आसात
ऑझवर्ल्ड फर्नांडीस आनी कुटाम बिंदूर देवाकर गंजावन हे मीस दिला. आयवन लोबो वालेन्सिया देवाकर गंजावन मीस दिला. ऑल्विन डिसोज आनी कुटाम वालेन्सिया देवाकर गंजावन मीस दिला. रीटा एल्वास जिप्पू देवाकर गंजावन हे मीस दिला. ग्रेसी रोड्रिगास बिंदूर देवाकर गंजावन मीस दिला. मिल्ली पिंटो कश्या देवाकर गंजावन मीस दिला. संतोष ताच्या आत्सवां खातीर मागणी करूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ताणें आमकां विचारलां. बेन्नो रोड्रिगसाच्या आत्म्या खातीर ताच्या मरणाच्या दुसऱ्या वार्षिक दिसा मीस दिला. सर्बिना रोड्रिगस कल्याणपूर. आज नव्यानाक आयिल्ल्या भक्तिकांक दनपारांचें जेवण दिलां. लिल्ली सराव आनी कुटाम बेंगलोर हांचो आमी आज प्रत्येक रितीन उपकार बावडटा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. सासवाचो कण आनी 3 शेर पिठांत दवरले कमीर ती पुगता आनी वाडटा. आनी तशेंच देवाचें राज आमच्या काळजा भितर आनी भायरी तें सदांच वाडोवंक देव आदार दिता. देवाचें राज, कुरप्याचें राज, मोगाचें बावडटाचें, सोंसणिकायेचें, समाधानाचें राज आज देवान आमच्या काळजांत आमच्या जिणेंत सुरवात घाल्लें तें निरंतरी वाडटा आनी व्हड फ्रूक जाता, फळ दिता आनी आमकां देवाच्या कृपेन जिवंक आदार दिता. तर मोगाच्यानो आज ह्या देवाचें उतर आयकूंक आनी तें आनी आळोवंक तुमकां आमी आज आपण दिता. आनी हें बलिदान पवित्र रितीन भेटोवच्याक आमचें पाताक आमी वळखून घेता. आमी सांगाता उसार म्हणया. हांव पातकी सर्वपिता देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसगुण्या सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसळून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. ह्या पसत संकार मुर्येक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं येणारी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सोसनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. Krista काकूत कर, Krista काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तूं बाबार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरोवंक आनी देखीन सोलोवंक भाग्यवंत आंतोनीक पवी सभेक तुवें दिलोय. ताच्या विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो बाबार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांब पावलोन एपेजकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्तांतें तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक कालती जावन चला.
पत्नीन आपल्या पतीक सोम्याकच काल जाल्ल्या परी काल जावन चलत जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पविसभेचो तारक आनी मस्तक, तसोच पती आपले पत्नीचे मस्तक. आनी जशी पविसभा क्रिस्ताक काल जाता, तशेंच पत्नीन चर संगतींनी आपल्या पतीक काल जाय. पतीनो क्रिस्तान पविसभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पविसभा तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथाबीन जावच्याक आनी महिमेन परजळलेले एक काणीक आपणाक जावच्या क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेच परी पतीनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करता तसो आपल्या पत्नीचो मोग करीत जाय. आपले पत्नीचो मोग करता तो आपणाचो मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेष करिना, बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त एस परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकांत म्हणलेलें आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो. ती दोगांय एक कूड जातलीं. हे एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगतां. म्हणटाच तुमकांय ते लक्ती जाता. तुमचे मदें हर एकलो आपल्या पत्नीचो मोग करूं. पत्नी आपल्या पती ते मनान चलूं. देवाचें उतर हें देवाची ओडकार. सोमियाक पियेता ती सुभागी. सोमियाक पियेता ती सुभागी. सोमियाक पियेता आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. तुज्या हातांचे कश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखीस आनी तुजे सगळे नंदन जातलें. सोमियाक पियेता ती सुभागी. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पत्नी फळादायक दाखवाली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुझ्या मेसा भोवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वस्तली. सोमियाक पियेता ती सुभागी. सर्वेस्पराची बेंबिरान असलेल्यांक असलेंबाक पावस जातले. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुझेर आशीर्वाद घालूं. सगळ्या तुझ्या जिवितांत जेरुसलेमाचें सुबामपण पळेव तुका पावस. सोमियाक पियेता ती सुभागी. सोमियाक पियेता ती सुभागी. Skrubi bien, mais ça se voit de garamiga en calera. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Bapa
सर्गाणी संसाराच्या दुनिया हांव तुका अर्गांदिता कित्याक सर्गींच्या राजाचे गुटू तुवें ल्हानांक उक्ते केले हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया त्यावेळी जेजू म्हणालो देवाचे राज कंच्या सारखे म्हूण हांव म्हणू खंयचे वस्तूक हांव ते सरी करूं ते एक मनशान आपल्या बाटान किर्लोत घाल्ल्या एक सस्वाच्या खणा बरी म्हूण येत तो कोण वाडलो आनी वडयेक जड जालें आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन ताच्या कांदांनी आपले गोंट्यार बांदले परत्यान जेजू म्हणालो देवाचे राज कसले वस्तूक सरी करूं ते एक स्त्रीयेन 3 शेरपिटांत बरशिल्ल्या कमिरा बरी म्हूण येत क्रमेण तें पीठ सगळें फुगलें देवाचे उतर हे वकोणी तुका क्रिस्ता राज देवाचे भाग मनशाचे राज देवाचे भाग मनशाचे क्रिस्तांनी म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी सबारपटी हो शब्द आयकला आसूंक पुरो बिटींग अरावंड द बुश म्हळ्यार खंयचीय विशयी सांगूंक वा कळोवंक आसची सीदा वा निट्ट सांगिनासतना गुंडावन गरजे वेळें नाका जाल्लें सांगचें वा कितें सांगूंक आसा तें गळाय करून सांगचें पूण आज आमकां जेजू शिकोवन दिता डायरेक्ट वा टू द पॉयंट जेजूची शिकोवण जेजू देवाचे राज कितें म्हूण सीदा डायरेक्ट एकाच उतरान सांगता इतले वर्त सर्गींचें तें गुटू तो भोव साध्य आनी सालते जिणेच्या वाटेन आमकां कळयता तर देवाच्या राजा विशयांत आमी मोठव्यान आमी नियाळ करया पयलें स्मॉलेस्ट बिगिनिंग्स म्हळ्यार देवाचे राज ल्हान संगतींतावन आरंभ जाता सासवाचें कर्ण एक ल्हान वस्त पूण जेन्ना तें वाडटा तेन्ना एक व्हड झड जाता आनी आकाशाची सुकणी ताचेर आपले गोंट्यार बांदतात आनी ते हेरांच्या फायद्याक पडटा तशेंच कमीर एक ल्हान वस्त पूण सगळ्या पिठाचें स्वरूपच तें बदलिता जशें ल्हान ल्हान संगती वर्ते वर्ते बदलावण हाडूंक शकता तशें देवाच्या राजांत ल्हान संगती वापरून बदलावण हाडयेत काल न्ही पोर जाल्ल्या भारत आनी पाकिस्ताना मॅचांत भारत क्रिकेट मॅचांत भारत जिखलें हाका कोहलीच कारण म्हूण सांगूंक लागले पूण गेल्या त्या म्हयन्यान जाल्ल्या एका मॅचांत एकल्यान कॅच सोडलो आनी तो एकलोच ते मॅच पाड करूंक कारण जालो म्हूण सांगलें हे सर्व ल्हानशे संगती आमकां सर्व बदलावणाक कारण जाता म्हूण दाखयता अशें एका मनशाचें बॅटींग वा एका मनशाचें कॅच एक बदलावणा कारण जाता तशेंच देवाच्या राजांत ती ल्हान संगती बदलावणा कारण हाडटात जशें एक तेंबो लिंबाचो रोस वा शिरको दुदान पडल्यार सगळें दूदच पाड जाता तशेंच ल्हान संगती आमकां
एक ऑब्झर्वेशन वा गुमान दिल्यार आमकां कितली ती बदलावण्याची संगत हाडटा म्हणल्यार दिसून येता. देवाचे राजी हेस परी म्हणयत थोड्यांनी केल्ल्या ल्हान ल्हान कामांत बरेपण विस्तरून आसा. दुसरी संगत अनसीन वर्क म्हळ्यार देवाच्या राजाचें काम दोळ्याक दिसना. सासांव किरलोवचो वा कमिरान आपली सकत सोडून दिवची तें आमकां दिसना, पूण हाचो परिणाम मात्र आमकां नितळ दिसून येता. 100 वर्सां पयलीं आमी पळयलें तर सांतोनी आश्रयांत वा फादर मुल्लार्स हॉस्पिटलांत लोक तितलो नातुरलो, पूण आज आमी पळयलें तर 100 हजारांनी लोक हाचे बरेपण जोडून आसा आनी निरंतर ते जोडून आसात. हो परिणाम त्या घडणारांतय दिसूंक ना, पूण परिणाम आज आनी ताचो प्रतिफळ आज आमी भोगता. देवाचे राजी तशेंच कोण आरंभ करता त्या दाड आमकां कळना, पूण 100 वर्सां उपरांत ताचो परिणाम अमके दाड आमकां दिसता. ते दाडा मात्र आमी सांगता हळे हे देवाचे राज हळे हाचो परिणाम असो. तिसरें जावन आसा वर्क फ्रॉम विदीन म्हळ्यार देवाच्या राजाचें काम आंतरीक. कशें 2 हात मेळटाना मात्र ताळयोचो आवाज येता, तशेंच खमीर आनी पीठ ओट्टूक मेळटाना मात्र थंयसर पिठापूक येता. नाजाल्यार खमीर ताचे इतल्याक उरता, पीठ ताचे इतल्याक उरता. जर बदलावण जायचे तर सांगात आसची भोव गरजेचें. जर एका मनशाच्या मतीक असमाधान आसा तर ताका तुमी कितलें व्हडलें घर बांदून दिया, बंगलो बांदून दिया, बऱ्यांतलें बरें जेवण दिया, वस्तूर दिया, नेसया, ताच्या मतीक समाधान आसचें ना. पूण जर तर ताका आमी आयकता, ताका समजता आनी ताचे खातीर आमी मागता, त्या वेळा मात्र ताका त्या मनशाक समाधान येतलें. अशेंच आमचे उतरांचो प्रभावी आंतरीक तो भायल्यान वा बुजवण्याच्या उतरांचो परिणाम आमकां नितळ रिती दिसना, पूण ताचे परिणाम मात्र आमकां दिसून येता. चवथें पावर फ्लोस म्हळ्यार देवाच्या राजाचें बळ वा सकत भायर थावन येता आनी वळटा. पिठाक आपापिन्स फूग येवंक साद जायना. जर ताका कमीर मेळटा त्या दाडा मात्र त्या पिठाक फूग येता. आमी तशेंच सबारपटी आमकां कश्ट बेजाराय आनवर आसतना आमीच जाप सोदता, पूण आमकां ती जाप मेळना. केदाळा आमी ते मागण्यार घालता, त्या दाडा देव ताच्या उतरां मारिफात वा हेरांच्या मारिफात विविध संदर्भार आमकां ताची जाप दिता. तर आज आमकां कितें लिसांव मेळटा? पयले लिसांव बरो संबंद धरूंक. कशें पीठ आनी कमिरा मदें बरो संबंद आसलो, कशें सस्वाच्या त्या बियाक आनी मातयेक बरो संबंद आसलो, त्या दाडा मात्र बदलावण घडली. तर आमच्या आनी देवातय, आमच्या आनी पेरातय बरो संबंद आसल्यार मात्र आमकां बदलावण हाडूंक साध्य जाता. दुसरें लिसांव कितें म्हळ्यार सोडधोड करूंक आमकां शिकयता. जशें सस्वाचें बी मातयेंत मरता आनी जड जाता, तें आपलें पोण होगडायता, आपूण कितें आसा तें मरोवन आनीक जीव दिता. तशेंच आमचे जिणेंती आमचें तें आसचें आमी ल्हानशें जावंक पुरो, कश्टांत आसूंक पुरो, ती आमी सोडधोडेन परिहार करूंक आमकां एक आदार दिता. तिसरें देवाच्या कृपेचेर पातयेणी दवरूंक आमकां शिकयता. हर एक आमच्या कामांत देवाचेर पातयेणी वा देवाची कृपा आमकां गरजेची. पीठ भोगूंक कमीर आसा गी, तशें आमच्या जिणेंत कश्ट आसतना आमकां मागणें म्हणलें मंत्र वा हातेर आसा. जर आमी मागणें करता तर आमी वांचता. आज आमी वांचेल सा लुकासो वांचेल मागण्याक ना वाडला. लुकासो वांचेल मागण्याचो वांचेल म्हूण निना वाडला.
तर साबार संदर्भार जेजून आमकां मागणे करचे दिसून येता. थोडे दाखले हांव तुमकां विवरसितलो. पयलें लुकाचो वांजेल 3 अध्याय 21वी ओळ सांगता जेजू मागतना सर्गच उक्ते जालें. दुसरो दाखलो लुकाचो वांजेल 5 अध्याय 16वी ओळ अशी म्हणटा जेजू कोटकाराक नितळ केल्ले उपरांत एकसुरे वचून मागता. तिसरें लुकाचो वांजेल 6 अध्याय 12वी ओळ अशी म्हणटा जेजू सगळी रात मागण्यान खर्चिता. चवथें लुकाचो वांजेल 9 अध्याय 28वी ओळ अशी म्हणटा जेजू मागण्यार आसतनाच रुपांतर जाता. लुकाचो वांजेल 23 अध्याय 30 आनी 4 ओळ अशी म्हणटा जेजू आपल्याक कुर्सायल्ल्या पासो तो मागता. इंट्रस्टिंग कितें म्हळ्यार जेजू आपल्या शिसांक कशें शर्मावन दिवचे, कशें पिडेस्तांक गूण करचे वा कशें देवसां सुटोवचें म्हूण शिकयना, पूण आपल्या शिसांक कशें मागणें करचें म्हूण शिकयता. हाका लुकाचो वांजेल 11वी ओळ आनी पयले वाक्यात साक्ष जावन आसा. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार येवच्या जेजू लागीं आमी आमचे थंय आसचें उणेपण समर्पण दिवया आनी देवाचें राज आमचे थंय बांदूंक जायची कृपा धैर्य ससाई मागया. आमेन. Pansonko 107 107. उंड्या वाईना सवे स्वीकार करतो आमकां अर्पण सोम्यातया योगानिको तुका साहिकानिक सगी ओढानंद तुझ्या उत्कुर्पेसो शिवो तू कानिक सांग आमकां बापा ही गाणी गे बापा ही गाणी बापा ही गाणी गे बापा ही गाणी. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता सारकें जमच्याक मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या भुईस्वेच्या देवा सरीस्फूर्त म्हणून घे. सर्पद्वेदार आनी भोवर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या सांतांतोनीचो उगडास करून हो याज्ञ तुका समर्पिता. तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या काल तुज्या मोगान जिवन ससनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांतांतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संभ्रम तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमची गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
Thalbaranso serves porto Sargani sonsa Borla tuja vaibavan Onsegi tuka chaichal Serves porache navi etata kache Onsegi tuka chaichal बापा खरोच तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंटो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक काराराचें रगात पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशा पसत तें वारो तेणें हें म्हज्या उडासा करात Babat sagat pergatoya Sumya Jesu ami ho undo kata Ani he kalsinte piyeta Ditte pauti tu vaibavan es Ami तुझे मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां बोबो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगा सवतल्या सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगयोन बापा पेद्रो पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका पृथ्वीमोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकार मरी देवाचे माय सांगाती भगेबोन जुझय तिसपती भगेबोन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान सांत आंतोन ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पोविसा तुझे राजा ये तू
जशी स्वर्ग जाता तशी संसारासा आमचो दीस फोटोग्राफ आज आमकां आणि आमी आमचे सोपेल्या बक्षिता तशी आमची भातवा आणि आमकां ताळणेन पडो देव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिबेतान सबस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरबशन आत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्यार स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुझी सस्ताच्या सस्ता सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सभे आसो एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर देवाचे शेये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी आमकां शांती हो जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पेयल्यांत आमी सुपाकी सोम्याक म्हजे मदरें शेते बाग म्हाका पावना पूण ह्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुंगाराचें गीत आमी गावया पान संक 160 160. मोची राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेकान हांव लारेन आसा धन्या तुका सेवच्या अंतराच्या जिवितांत्या प्रकाश तुझो फांक सर्गीच्या
तुझ्या जेवणाक तुझ्या सोम्या म्हाका बस काळीज मोची राखोन आसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान लालेवन आसा तुझ्या जीवित दिवच्या जीवदातारा जीवित म्हाका लाभ संसाराच्या सर्वनारा सर्गात म्हाका पाव काळीज मोची राखोन आसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान लालेवन आसा प्रार्थोया सर पदवेदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या भाग्यवंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुटसुडायेन आमच्या बाबा भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो, तुमचे सोबे असो. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे ओळखा. जिसूचे नवे असर्यां केल्या, सांत अंतोनी ओर्त्या भक्ता, देवसारांत तुमी नांव गायले, पिडेस्तांक तुमी बरें केले, दर्यांक सांगलें तो करमायता, आंग्यांक पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता, कितें सांडल्या दाखोवन दिता, ल्हानां पोटांक बसोवन धाडटा, आपाय आकांतोनी वागता, दुर्बळ तांकां तूं वयस करता, बदवा सोलो दिता रुसवा, तुझ्या असर्याच्या सता, दर्यांक सांगलें तो फरमायता, आंग्यांक पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता, कितें सांडल्या दाखोवन दिता, ल्हानां व्हडां बसोवन धाडटा.
आजापाच्या सांतांतोनी मारिपात देवान केल्लें बरेंपण नाबाडून एकल्याच्यो भायर पडिल्ल्यो वस्तू पाटी मेळिल्ल्या खातीर गांदिल्यांत एकल्याक सैरीक मेळिल्ल्या पासत दोगांक मागिल्ले सकड उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गांदिल्यांत. तशेंच मागणी तेसावां हे पर्यंत आसा 11 जाणांक बरी सैरीक, दोगांक वायट सवयेतान सुटका मेळोवंक, तेगा भुरग्यांचे देणे मेळोवंक, 15 जाणांक बरें काम मेळोवंक, दोगांक काम कायम जावंक, 33 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, एकल्याचे कॅन्सर पिडा गूण जावंक, एकल्या परिक्षेंत पास जावंक, दोगांक सजारान बरो संबंद आसा जावंक, दोगांक रीण दिल्लें पाटी मेळोवंक, तेगांच्यो कोर्टींतल्यो केसी इत्यार्थ जावंक, 13 जाणांक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, एकल्याचे चोरी जाल्ले वस्तू पाटी मेळोवंक, एकल्याचे पयशांचे समस्ये परिहार जावंक, 100 जाणांची पिडा शिडा गूण जावंक, तेगांनी घर बांदूंक सुरू केलां तांकां आदार मेळोवंक, 8 जाणांक आमाल पिवण्यांतान सुटका मेळोवंक, दोगांचो वेवहार बिझनेस बरें जावंक, दोगांक घरांत समाधान येवंक, 4 जाणांक घर जागो मेळोवंक, 100 जाणांक आनवारांतले राखोवंक, 100 जाणांक परिक्षेंत उंचले अंक मेळोवंक, एकल्याचें प्रसतपण बऱ्या रितीन जावंक, त्यागांनी चिंतिल्लें काम बऱ्या रितीन जावंक, 8 जाणांच्या मतीक समाधान मेळोवंक, दोगांक विजा मेळोवंक, 8 जाणांच्या कुटुंबांत समाधान शांती समाधान रास करूंक, त्यागांची दोळ्यांची दिश्ट पाटी येवंक, दोगांच्यो भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळोवंक, तेगांक घर जाग्याचे रगले तिरसूंक, 100 जाणांक सांबाळान बडती मेळोवंक, तेगांनी शिकिल्ले मतींत बरोवंक, एकल्याची घर जाग्याची RTC मेळोवंक, दोगांक ऑपरेशन आसतना पिडा गूण जावंक, 4 जाणांनी समर्थीचे कायदे पाळोवंक, 5 जाणांक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वसोवंक, 5 जाणांचें घर काम बऱ्या रितीन जावंक, 4 जाणांचें पॉयन बऱ्या रितीन जावंक, तेगांक रीण फारीक करून तांग मेळोवंक, तेगांक न्हीद पडोवंक, एकल्याक प्रमोशन मेळोवंक, 4 जाणांक सुडाळ उलोवंक फावो जावंक, दोगां भुरग्यांनी वडिलांक काल जावंक, एकल्याक बऱ्या मरणाची कृपा मेळोवंक, 4 जाणांचें काजार बऱ्या रितीन जावंक, दोगांची शिरांची पिडा गूण जावंक, 100 जाणां दुस्मानाच्या हातांतल्या राखूंक, 21 जाणांनी प्रत्येक तसावां गेल्यांत प्रत्येक तसावां खातीर मागणी करूंक विचारलां. तेगांच्या घरांनी सांजेर सकाळीं मागणी आसा जावंक, एकल्याची कोवीड पिडा गूण जावंक, तेगांची पाट दूख गूण जावंक, दोगांक परगांवांत काम मेळोवंक, दोगांक भाड्याचें घर मेळोवंक, 100 जाणांक देवबिरांतेन वाडोवंक, दोगांची आर्थीक परिस्थिती सुदरावंक, एकल्यान सुरक्षीत पाटी घरा येवंक, दोगांचो दिसपट्टो ग्रास मेळोवंक, तेगांचे कोलेस्ट्रॉल गूण जावंक, एकल्याक ल्हाना भुरग्याची पिडा गूण जावंक, 4 जाणांची BP आनी शुगर उणें जावंक, तेगांचें बेंबिरांत उणें जावंक, एकल्याक भाडें मेळोवंक, दोगांक नवें घर बांदूंक आदार मेळोवंक, एकल्याक लोन मेळोवंक, एकल्याक लायसन्स मेळोवंक, तेगांक उगडासाची सकत सड जावंक, तेगांची गांठीची आनी पांयांची दूख गूण जावंक, एकल्याची कृशी बऱ्या रितीन जावंक, तेगांची एलर्जी गूण जावंक, दोगांची एसिडिटी गूण जावंक, एकल्याचे पेन्शनाची पेपरां सारकीं जावंक, एकल्याक स्कॉलरशीप मेळोवंक, एकल्याक भायर पडिल्लें भांगार मेळोवंक, 5 जाणांचे डिप्रेशनांतावन भायर येवंक, तेगांचो राग उणो जावंक, एकल्याच्या हाता पांय बोळ येवंक, एकल्याक बाकी आसलो सांबाळ मेळोवंक, दोगांची किडनी प्रॉब्लेम गूण जावंक, दोगांची मानसीक पिडा गूण जावंक, एकल्याचे डॉक्युमेंट मेळोवंक, एकल्याचे जाग्याचे रगले तिरसूंक, तेगांक तांच्या विविध कामाचें फॅक्टरीचें परमिशन लेटर्स मेळोवंक. तशेंच हांगासर कोणें बरोवन घालून आमच्या मोतींत आसा 3 तसावां आतां आमी उगडासा काडया.
आनी सक्कडी सांताच्या पांया मळे दवरन आजापाच्या सांत आंतोनी कडेन आतां मागया. वर्त्या सांत आंतोनी, तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख आनवरां देंवसारान सर तरेची वशाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुजे मारिपात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. मुसांबळ दर्यो थंड जातात, बंदिवानाच्यो सांगटी तुटून पडटात, तोंटे उठोवन चलतात, कुर्डे पळयतात, केप्पे आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात, ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपायक राज्यान पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातयेन तुजे दबोवन तुजी कुमोक आमी मागता. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांत आंतोनीच्या हातांत आसच्या जेजू बाळका कडेन 3 मागणी. मोगाळा जेजू, कृपेच्या आनी काकुळतेच्या सरी, हांव तुज्या पांयां पडटा आनी तुज्या सांत आंतोनीच्या काळजांत पेटयल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मारिपात आनी तुज्या मरणाच्या वडयेच्या वेळार कुर्सारता तुज्या आवयचेर मोगाळ दिश्ट घाल. तिका सांजू आमच्या तब्येन दिल्ल्या तुज्या बिरमत बरीत काळजां मारिपात हांव तुजे कडेन परतून मागतां. तुजे काकुळदार दोळे म्हजेर परती, म्हजे निर्भागी पातक्याचेर. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो बाप. ह्या म्हज्या व्हडा गरजेंत आनी आकांतान तूं म्हाका पाव. तुजेर हांव पातयेलां, तुजेर म्हजो भरोसो दवरला. आमेन. बऱ्या जेजू, मोगाळा तारोका, भगवंतपणाच्या जरी तुज्या पांयांक पडटा आनी तुज्या सांत आंतोनीच्या काळजांत पेटयल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मारिपात आनी आमचे खातीर तुवें वारयलेल्या तुज्या मलीक रक्ता मारिपात तुजे कडेन परतून मागता. तुजे काकुळचेचे आनी बापाय सारखे मोगाचे दोळे परती म्हजेर तुवें कुर्सार व्हरोन गुलामपणांतलो सोडयल्या निर्भागी पातक्याचेर. ह्या म्हज्या कैदींत आनी बेजारांत म्हाका तुजेर हांव पातयेना, तुजेर म्हजो भरवंसो दवरला. आमेन. दयाळ जेजू, म्हज्या आत्म्याच्या एकच आनी भद्र आसऱ्या तुज्या पांयांक हांव पडटा आनी तुज्या सांत आंतोनीच्या काळजांत पेटयल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मारिपात आनी तुवें वाडच्या रुपांत ताका दिश्टी पडोवन ताका बुजोवन आनी पोशेन ताचे ते दाखयलेल्या मोगा मारिपात हांव तुजे कडेन परतून मागतां. ह्या म्हज्या व्हडा गरजेंत आनी बेजारांत तूं म्हज्या आत्म्यान देंवोवन सवकासाय म्हाका दी. तुजेर हांव पातयेना, तुजेर म्हजो भरवंसो दवरला. आमेन. निश्कळपण जोडूंक सांता कडेन आतां आमी मागया. पेज नंबर 51. निश्कळपणाच्या धव्या फुला, दुर्बळकायेच्या भोंस देखी, कलतेपणाच्या निजाश्र्या, भगवंतपणाच्या पंचलेख निकेत्रा, आनंद बरी सांत आंतोनी, देव तुझ्या हातान घेवचो स्वाधीन उपकार म्हाका जालो. तुजे कडेन परतून मागता. तुज्या पदवेदार आदारा खाल म्हाका खाणगे. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी आसरेचे देणे विशेष जावन आसा. म्हजेर बिरमो दवर आनी ह्या म्हज्या व्हडा गरजेन म्हाका पाव. सक्कड 11 मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पत्काची करी दूख आनी देवा सारी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोड दी. आनी ह्या जिणेन विश्वासान सोम्याची साखरी हांवें कर. तुज्या सांगाता सपनाच्या सपनाक ताका ओगळसूंक ताका बगूंक आनी आनंद दिवंक सर्गारासान म्हाका पावय. आमेन. रेलिकेचो आशिर्वाद आमी आतां जोडया. सांत आंतोनी आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या वचनाने पोहोचवचे खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी सदांची ओमच्या देवा, भाग्यवंत आंतोनीक तुवें तुज्या परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकताना ताच्या आदारान सोरान वारांतलें सुटाशें आनी सोर आमच्या परकवण्यांनी तुजी सासाय आमी बोगिशें आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफा. आमेन. ನಿರ್ಗಮನ ಗೀತ ಆಮಿ ಗಾಯನ ಕರಿಯ ಉಬಿ ರವ್ಯ ಪಾಣ ಸಂಖೋ 215.
संदेश घेऊन सौम्या आम्ही पेला तुझ्या कृपे गोळा रास्तोचे पगडा मासार ताण तुझ्या पोषण आमचे केला कृपे सावानी आमका तुवे बोला दुसरं तुझ्या